गोंय सरकारान OTS येवजण चालीक लायिल्ली. त्या येवजणेंतल्यान कोणी विजेचें बील फारीक केलां आसल्यार लोकांनी बील भरिल्ली प्रत वीज कार्यालयाक दाखोवची आनी नवीन वाडोवन आयिल्लें तांचें बील दुरुस्त करून घेवचें, अशें वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो राजीव सामंत हांणी सांगलां. कोणाक कार्यालयांत येवपाक वेळ नासल्यार तांणी 7350 622 000 ह्या नंबराचेर फोन करचो, नाजाल्यार वीज कार्यालयाक मेल धाडून वीज खात्याक कळोवचें, अशें कळीत केलां. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट पे केल्लो आसता आनी सेकंड इन्स्टॉलमेंट जेन्ना ऑनलायन पे करपाक वता थंयसर तांकां ऑलरेडी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट पे करा अशें दाखयता. सो कित्या खातीर तशें जाता सर? नाही, हो विशय असो आसा की जेन्ना तो इन्स्टॉलमेंट पयलो भरता तेन्ना जर तांणी सिस्टमीत आमच्या अपडेट जावलो आसना, त्यामुळे ताका तो समज अशें कितें प्रॉब्लेम आसा हे थोडेच कंज्युमराक जाला, व्हेरी फ्यू कंज्युमर्स. त्या कंज्युमरांचे आमचे कडेन जेन्ना डिटेल्स आयले तेन्ना आमी करेक्शन केलां. हे सगळे कंज्युमराक जायना, जे पेमेंट अपडेट जायना अशे केस आसा तांकां त्याच केसीक जाता. तुमकां पेमेंट दुसरो इन्स्टॉलमेंट आसा तो पयलोच इन्स्टॉलमेंट पे करूना असो दाखयता. ओके. दुसरें कंडिशन अशें आसा की सर थोड्यांनी आपले OTS स्किमी थ्रू सगळे जे बॅकलॉग जो अमावंट आसा तो ऑलरेडी पे केलो आसा आनी नेक्स्ट जेन्ना बील जे जनरेट जावन येता तांकां तेन्ना त्या बिलान तांकां ऑलरेडी तो एरियसान दाखयता अमावंट. सो त्या टायमार कंज्युमरान कितें करपाचें? हांवें पयलीं सांगलां ती केस आनी आतां जी पळय तुमी विचारले ती दुसरी केस. दोनूय केसी भितर अशें आसा की जर कंज्युमरान OTS स्कीम ऑप्ट केली आनी ताणें पेमेंट केलो, पयलो इन्स्टॉलमेंट भरलो, दुसरो इन्स्टॉलमेंट भरलो, ताचे इन्स्टॉलमेंट भरून जाले आनी जर ते तुमच्या बिलाचेर जर रिफ्लेक्ट जायना, एक्चुअली न्ही 2 किंवा 3 दिसां भितर त्या बिलाचेर आमचे सिस्टमीत आमी घालतात. पण जाता अशें ज्या दीस तुमी पेमेंट केला बँकेत किंवा आमी जे अपडेट केला आनी आमचे बील जनरेट करपाचो दीस जर सेम आसलो जाल्यार कितें जाता, सिस्टमीत अपडेट जाता पूण बील जनरेट पयलींच्या डेटान जाता. सो 2 दीस 3 दिसां भितर ते मागीर ताजे नंतर आमकां तें अपडेट करपाक मेळना, म्हणजे ते कंज्युमराक बील मेळटा तें ओल्ड रिकॉर्डाचें मेळटा. सो त्या वेळार तांकां हांव रिक्वेस्ट करता अशें कंज्युमरांक तुमचे मार्फत की ताणें आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कॉन्टॅक्ट करचो आनी आपलें रिवायज बील किंवा जें कितें करेक्शन आसा तें करून घेवचें. डेफिनेटली आमची ऑफिसां आसा ती करेक्ट करतली. हय, पूण थोडे कंज्युमर्स जे भायर आसता, आवट ऑफ स्टेट आसता जावं आनी खंय आसता, कामान बिजी आसता, जेंकां टायम मेळना, सो तेंच्यांनी कशे तरेन डिपार्टमेंट विजीट करपाक? तांणी आमच्या 1912 आमचो नंबर आसा, टोल फ्री नंबर, त्या नंबराचेर तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून आपले CA नंबर सांगून करेक्शन मागूं शकता. दुसरो आमचो आनी एक ताका नंबर 1912 जर मेळना जाल्यार आमचो 7350 62 2000 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. बट जेन्ना 1912 कंज्युमर कॉल करता तेन्ना कंज्युमराक डायरेक्ट सांगलें वता खंय की डिपार्टमेंटान विजीट करा, तुमचें सब डिविजन खंयसर आसा थंय विजीट करा खंय आनी मागीर थंयसून करेक्ट करतले अशें म्हणटा? ना, तशें ना. तशें आसा जाल्यार आमी व्हेरीफाय करता, तशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या, पण आजुनूय जाल्यार इन्स्ट्रक्शन दिता. 1912 किंवा हो जो सांगलो तो नंबर 7350 62 2000 हाजेर करपाक जाता. दुसरें ऑप्शन आसा, आमची मेल आसा CEE-elec.goa.nic.in ही आमच्या वेबसायटीचेर मेल आसा. त्या मेलीचेर तुमच्यांनी मेल धाडपाक जाता, जाल्यार आमी करेक्शन करून दिवपाक शकता. सो कंज्युमरान मेल धाडले जाल्यार ताचेर डायरेक्टली करेक्शन जाता आनी आमी आतां चालू आमकां मेल्स येता आनी आमी करेक्शन करतात. हे इशू आमी रिजॉल्व करतात. हे चड लोकांचे इशू न्ही, हे फक्त काही सिस्टम ऑपरेशनल प्रॉब्लेम. हे एक्चुअल इशू अशें न्हय, ते ऑपरेशनल प्रॉब्लेम. अकाउंट अपडेट करपाक जाय, तो अपडेट जाता आनी बील जनरेट जाता, हेजे मदींलो जो पिरियड आसा ताजे मदीं हो प्रश्न जनरेट जाता. सो इवन ऑनलायन कंज्युमर जेन्ना पे करूंक वयता तेन्ना ताका तो अमावंट सेम दाखयता, जो ताका बिलार येयला एरियस अमावंट तोच ताका अमावंट बिलार आयलो तोच अमावंट ताका दाखयतलो, कारण जो बील जनरेट जाला तें थंय येतलें. सो जेन्ना तुवें वचून तें सिस्टमीत वचून तें करेक्शन करना तुवें पर्यंत तें जायना. सो सिस्टमीत वचून करेक्शन आमकां फोन नंबराचेर सांगून अथवा मेल धाडल्यार जाता, किंवा जांकां जाता तांणी आमच्या सब डिविजन ऑफिसांत वचून सांगल्यार तें करेक्शन करून दितलें.